सालसेत भागांतली आयची अपडेट अशी आसा। आमी जाणा होलसेल फिश मार्केट लॉकडावनाक लागून बंद आसा, पूण जायत्यो गाडयो ज्यो भायरसून नुस्तें घेवन येताल्यो त्यो HGPD होलसेल फिश मार्केटा भायल्यान येवन नुस्तें विकताल्यो। तांचेर आयज कोलवा पुलीस आनी आमचे फातोड्याचे पुलीस हांणी एक्शन घेतले। तांकां थंयसर नुस्तें विकूंक दिवंक ना, पूण जायत्यो गाडयो आमी आयकलां तशें ते नुवें भागांत गेले। थंयसर तांणी ते नुस्तें रस्त्याचे सायडीन गाडी पार्क करून ते विकले। तशेंच आदलो चीफ मिनिस्टर आनी आतांचो बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव हाणें गोव्हर्मेंटा लागीं मागलां हे कोवीड दुयेंस कंट्रोलार हाडूंक एक 15 दिसांचें कंप्लीट लॉकडावन गोंयांत जावंकूच जाय म्हूण। तशेंच ताणें गोव्हर्मेंटा लागीं मागलां वेंटिलेटर फेसिलिटीज जावं ऑक्सिजन फेसिलिटीज तशेंच एम्बुलन्सीस ज्यो जाय त्यो ताणें गोव्हर्मेंटान घेवच्यो आनी लोकांक आदार करचो म्हूण। कित्याक जायतीं आमी पळयलां सालसेत भागांत जावं आख्खे गोंयांत खूब मरणां जाल्यात कोविडाक लागून। आयच्यो सालसेत भागांतल्यो कोवीड केसीस अश्यो आसात। मारगांव आनी फातोड्डा 2260 केसी, बाली कुंकोली 600 केसी, कणसवली 1100 केसी, चिंचिनी 389, कुर्तोरी 552, लोतोली 652 आनी नावेली 520 केसी। आज गोंयांत जायतो लोक उपास आनी प्राचीत करता, कित्याक द नॅशनल कावन्सिल ऑफ चर्चीज इन इंडिया, द कॅथलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया आनी एव्हेंजलिकल फेलोशीप ऑफ इंडिया हे संस्थांनी भारतभर क्रिस्ती लोकां लागीं मागलां आयज उपास करूंक। तशेंच आतां रातच्या 8 वरांचेर केरीत मागणी आसतली, जो सगळो क्रिस्ती लोक गोंयचो भेटयतलो आनी मागतलो की हे जे कोवीड दुयेंस आयलां ते बेगीनूच इंडियेंतलें पयस जावं।